Magik szívok bítor szortál, Jókár diúják álljon korú, Visszavédni bácsizáját, Ánmor patkácsidú korú. Visszavédni bácsizáját, Ánmor patkácsidú korú. Emocja ugrasa kora, ići suci arneamagu, bavardano ure zora, bisvedor molidor koru. Bavardano Bisvedor molidor koru. Soklang Dieu baro disiu, Tugai Jesu Christ. mai magatsiu karayचे मिसाक. या मिसांत आमी मागता जॉन पीटर हे आमचे बाप असत सर्गीच्या बापान ताका शांतीन घेवंक. तशेंच मागता आज बर्थडे सायमन नॅझरेट डायस ताचे बसत मागुया. ताका सर्गीच्या बापान करीत आपल्या आशिर्वादान आनी भलायकेन भरून मागुया. आमच्या डिकन शेल्डन आनी ताचे सांगाताक आनीक 7 जाण प्रधान सेवक डिकन्स will be ordained a few hours from now at 3:30 in the C Cathedral. मागुया तांचे बसत 8 भुरगे उतोरणाटी यादनीक भाग्योन जॉन मारिया वियाने म्हणटा प्रीस to the heart of Jesus, the love of Jesus, the love of the heart of Jesus. जेजूच्या मोगाच्या काळजांतल्यान यादनीकपण आमकां मेळटा. मागुया हे यादनिका पासत जायते अनुभव मेळटले तांकां. काल 50 वर्सां समरमलेले पाद्री तुवें आसले. 50 years of priesthood, लांब दीक यात्रा. आनी लांब दीक यात्रेंत जायतें कितें ताणें अनुभवलें, गोडू गोड आनी कोडू तांच्या जिवितांत. जायतीं आव्हानां, जायते फावटी लोकांक तोंडाक मानून घेतले नात. जायत्यांचेर घुडी लोकांन आड उलयले, पूण ते फुडें गेले. फाटलीं 50 वर्सां आपले यादनीकपणाचें जिवीत ते जियेले. देखून काल ह्या लांबदीक यादनिकी जिविता खातीर तांणी देवाक आर्गां दिली. तांतले 4 जाण मेले, 4 जाण तांकां हो भांगरा उत्सव करूंक मेळूंक ना. 2 जाणांनी तरी सोडली पाद्रीपण, आव्हान चड जावन सोडलें. मागीर तरी आसतना हें जिवीत प्रत्येक जाणाचें. मागुया आज हे डिकन्स पाद्री जातात तांचे बसत तरी ते मिसांत उगडास करुया. आनी आज पवित्र सभा करता उगडास भाग्योन पायस द 5th 5वो पिव भाग्योन पापसाहेब श्रेश्ठ गवळी आमचे कार्दियाल रोमाक एकठांय जाल्यात. नवो पापसाहेब वेंचून काडून मागुया. आयच्या काळाक आनी आयच्या इगोजेच्या उपरासलेले सगळे मोडांक फुडो करपाचो आमकां पवित्र आत्म्यान भरलेलो पापसाहेब फाव जावं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बामडीनो एमीस देवाक दिनवासतेचे आर्गांचे आनी देवा लागीं मागपाचे. आमची प्रार्थना, आमचे आवडे, आमची मागणी बापाक उबारुया.
आनी आमच्या अशोकतायेन ताची कृपा आनी बोळ आमकां मागुया. काळजांत दुख दोतल्यांक बक्षणे दिवंक तुका बापान धाडला सुमिया काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. तूं आमकां सासणाचें जिवीत दिवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. कोणाचीच जोडटी करूंक न्हय पूण सगल्यांक तारण दिवंक तूं आयलाय सुमिया काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा प्रितीवंत बापा, श्रेष्ठ गोवळ्या पापसाहेब पियूस पांचव्याक तुजे सेवेक आपोवन पवित्र सभेक भावार्थाचो एक जागृत राखणदार आनी शाणो सेवाधर्माचो पालोक तुवें दिलोय. ताच्या उगडासाक आमी आतां भेटयता तें बलिदान आनी तो आमचे खातीर कोत्ता ती विनवणी मानून घे. ताचे वरवीं आमचो भावार्थ जिवो दवरूंक आनी मायेमोगाच्या कोन्यांनी आमचो मोग फळादी करूंक तुजो आदार निरंतरी आमकां दी. आमच्या सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. तेन्ना महायाज्ञिकांनी आनी ताच्या सांगाती मुनगे सुदिकेच्या पक्षाचे वांगडी निदुकायेन बोल्ले आनी दोन दुतांक धरून एका भौशीक बोनकोणीन घाले. पूण ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान बोनकोणीचें दार उगडलें आनी ताका भायर काडून अशें म्हटलें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरजेक ह्या जिविताची सगली खबर कळयात. तांकां सांगलोले प्रमाणे दीस उजवाडटूच आदीं ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकोवंक लागले. महायाज्ञीक आनी ताचे भागेली पावले. तांणी दोरमदूताचे सोबेक मुनगे इस्रायल पोजेच्या वडिलांची एक बसका आपयली आनी दोरमदूतांक बोनकोणींतले हाडूंक लायले. पूण सोबेदारान बोनकोणींत पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन ताणें सांगलें, आमकां बोनकोणींत सारकें धांपलोलें मेळ्ळें. बोनकोणीन सारकी धांपलोली मेळ्ळी आनी दाराशी पारो करून आसलो. पूण तें उगडटूच भितर म्हाका कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सादार आनी महायाज्ञीक तांकां कितें घडलें गाय म्हूण चिंतूंक पडलें. तेन्ना कोण एकलो ही निकतीच खबर घेवन आयलो. तुमी बोनकोणींत घाल्ले ते मनीस हांगाच ह्या वेळार देव मंदिरांत आसा आनी पोरजेक शिकयतात. तेन्ना सरदारान आपले सुबेदारांक घेवन गेलो आनी बॉल करिनासतना तांणी तांकां हाडले. लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेताले. देवाचें उतोरें. देवाचें वडुपकार. जबाब. दोलदिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगली म्हणया,
दोलदिरान दोलदिरान व्हडल्यान व्हडल्यान उलो उलो मारलो मारलो आनी आनी सर्वेस्परान सर्वेस्परान जाप जाप दिली. दिली. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या वंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या ओतम्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब दोलदिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किती गाजोयात. एका ताळ्यान सोगली ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब दोलदिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावून रावात. ती संतोशान मुरगटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदींच पडची ना. दोलदिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताणें निवारलो. जबाब दोलदिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताच्या सेवकांक भोंवतणी वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत ताका राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवाल गूड. ताच्या गोपान आसरोत सोदता तो बागी. जबाब दोलदिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोयजोर, सर्वेस्पराक सोयजोर, सर्वेस्पराक सोयजोर, सर्वेस्पराक सोयजोर. सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. सर्वेस्पराक सोयजोर, सर्वेस्पराक सोयजोर, सर्वेस्पराक सोयजोर, सर्वेस्पराक सोयजोर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमांक म्हळें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवाचेर बाबार्थ दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो. कित्याक तांची कर्तुत्वां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांटाळटा आनी आपली कर्तुत्वां कसलीं ती कळोन येवना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण जो कोण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो कोन्यो देवा सवें केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आज पयले वाचपान दोन दुतांच्या इतिहासांत आमकां मेळटा क्रिस्तांवांक एक दुसरें नांव आसलें आनी तें म्हळ्यार पोरजेक ह्या जिविताची सगली खबर कळुयात. ह्या जिविताची दीस वे ऑफ लायफ, दीस वे ऑफ लायफ. क्रिश्चियनिटी आज बांबडीन सगळं उतरूच हें जालां. कित्याक इतली झगडटात रिलीजन 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 म्हूण.
कोण क्रिस्तांव रिलिजना पासून झगडटा, कोण मुस्लीम रिलिजन, कोण हिंदू रिलिजन, सीख रिलिजन, आनी आज टेररिस्टांचो रिलिजन आहा. Christianity is, I don't like that word, religion. Christianity is a way of life. आनी देखून पळयात तुमी काय बरें कोण सांगता तांकां, सर्वेस्पराच्या दुतान बोणकोणीची दारां उगडलीं आनी शिसांक आपोसलांक भायर काडून अशें म्हळें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरचेक ह्या जिविताची सगळी खबर कळुयात. ही उतरां बोडवो सांगता, देवदूत सांगता, शिसांक सांगता, गो अँड टीच, गो अँड प्रोक्लेम वॉट दिस वे ऑफ लायफ. दिस वे ऑफ लायफ, क्रिस्ती जिवीत म्हणटा तें वाट, जिविताची वाट, न्हय कायदे. आनी आमच्या दुर्दैवान कायदेच पडले सगळे आनी मागीर तो धर्म जालो. पळयात तुमी कालच्या दिसा आयकलां, भावार्थी एका मनाचे एका काळजाचे आसले, बराबर मेवताले, सगळे बागा आसले, कोणूच गिरेस्त आनी गरीब म्हूण पडनासलो. काय बरें तेंचें जिवीत आसलें आनी ती लोकांक मानवताले. दे वर केप्ट इन हाय स्टीम बाय द पीपल. आज सगळें रिलिजन जालां आनी एकामेकाची बोडकां फोडटा. हांव क्रिस्तांव, हांव मुस्लीम, हांव सीख, हांव आनी कितें तें सिंबल घालतात आनी कितें करतात. क्रिस्टियनिटी इज अ वे ऑफ लायफ, इज अ वे ऑफ लायफ. आनी आमी एक एकलो बावतीन घेतलेलो जेजूचो शीस, आमकां ही जिविताची वाट आमी जियोंक जाय. जायना देव तो उपकार ना. आमचे कितले जाण आज क्रिस्तांव तकलेचेर उदक घातलेले. आर दे फॉलोईंग दीस वे ऑफ लायफ? ना. नाम के वास्ते क्रिश्चियन्स. हो नांव पडलां म्हूण, हो बावतीन घेतला म्हूण ना. शिसांक बोडव्यान सांगलें, सर्वेस्पराच्या दुतान सांगलें, वचात, देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरचेक ह्या जिविताची सगळी खबर कळुयात. कोणाचें जिवीत? जेजूचें जिवीत. कोणें जियोवपाचें? आमी जियोवपाचें. आनी देखून आज शुभ वर्तमानांत काय बरें, गॉस्पल ऑफ जॉन, जॉन 3:16, काय बरीं उतरां. जॉन 3:16 ही वोड. पयले पावटी सुंदरीमान गेले तेन्ना आर्मस्ट्रॉंग, ऑल्ड्रीन आनी कॉलिन हे ते एक जाण, तुमी घोडी नांवां विसरलीं. आर्मस्ट्रॉंग, ऑल्ड्रीन, कॉलिन मुनान देंवले तेन्ना ताणें तें कोटेशन वयलें खंय जॉन 3:16 दवरलें थिंगा. आनी खुणा वयल्यो उदक, उंडो आनी सोरो. John 3:16, this is the summary of the New Testament, the summary of the entire Bible. को है मुड़ा दामचनी. God so loved the world that He sent His only Son, that whoever believes in Him might have eternal life. ही उतरां हांवें वाचलां तुमकां. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. ताचे विश्वास दिवतात तांकां सासणाचें जिवीत. गॉड, आनी एवरी लायन, एवरी वर्ड हॅज अ मिनींग. जायते फावटी नियाळटा. आज म्हाका दुसरे भाशेन मेळ्ळें. घरा वयतच तुमी पोतून वाचात. God, great Lord, Almighty Father, God so loved the world. The purpose of God. कित्याक देवान संवसाराचो मोग केलो. आनी संवसार म्हणनाकात, तुमचें नांव घालात.
देवान काब्राल म्हजें नांव घाल, सांतान आसा तुजें नांव घाल. देवान काब्रालाचो इतलो मोग केलो, सांतानाचो इतलो मोग केलो, एंटनीचो अग्नेलाचो इतलो मोग केलो. देवान इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. Great sacrifice of God, gave his only son. Whoever believes in him, ताचेर बावार्थ दोत्ता. हें कंडिशन आमकां बावार्थ दोत्ता and an invitation. Whoever believes is an invitation. कोणाक फोर्स करिना. तूं बावार्थ दोत्ता, okay, is an open invitation. तूं ओडून हाडना, but an invitation. Whoever believes in him will not perish but have eternal life. Promise of God, you will have eternal life. तुझे सगळें सासणाचें जिवीत आसा, कित्याक तुवें देवाच्या पुताचेर विश्वास दवरला. This is the great desire of God, that we all believe that He has sent His Son Jesus. And the promise is eternal life. बडी भावनो कितली गिरेस्काय ह्या 3:16 जॉन 3:16 हातून आसा. एक एक उतर आमच्यांनी खूब नियाळू येता. देखून भाग्यो जिवांव जाका खूब लागीं आसता तो जेजूक, ताणें आपली तकली घातली जेजूच्या ओड्यार आनी हो आपलो शुभ वर्तमान आपल्याचे सारके जिविताचे निमाणे यात्रेंत बरयतालो. He experiences this love of God and summarizes that God so loved the world. हे जेजूच्या तोंडान घालता तो उतरां, जेजून मुळी म्हूण. God so loved the world that He gave His only Son, not to condemn the world, but to save the world. आनी तातूंत हांव आसा. आनी देखून भाव भयणीनो, क्रिस्ती जिविताची व्हडवीक म्हणटा ती हांव हेरांक गायनाका. तुजें नांव घाल थिंगा आनी म्हूण देवान तुजो म्हजो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. एकलेच पुताक दिलो. ही भास ताणें आदाम वेवेक दिल्ली. जेन्ना आदाम वेव पातोक कोत्तात, आदाम वेवेक दिल्ली. हांव तुमकां सोडवुंडा दितलो. आदाम वेव दोगूच हाडली. ते भाशेन हांव एकलोच आहा, हांव एकलोच आहा म्हूण समज तूं. And even if I was alone in the world, God would send His Son Jesus to save me. But the condition is I must believe. I must believe that He has sent His Son Jesus for me, that I may have eternal life. सासणाचें जिवीत म्हाका मेळूंक. This is the great promise of God. An invitation, a great desire, and a great promise. जेवक जाय देवाचो आवडो आमी सगल्यांनी सोत मानलेले आनी सासणाचें जिवीत जोडलेलें. भेटून एक गायन गावया. D15 देवा उथोर आमी घेतला, पान 30 आनी 4. D15 page 34. देवा उथोर आमी घेतला, आका आमी सभा पिला, सभा जावनी जिविताचो भोगान केले बेडू.
भयणी भावंडोय आमचें बलिदान सरपदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. या तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनांत आणि मोहिमेत आमच्या ज्ञाके पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्वर मानून घेऊन सर्वेश्वरा देवा, ह्या बलिदानांत आमची देणी काल ती देणी आमी तुका भेटिता. जेजूच्या अमोळी कुळी रोगतान तुज्या हातांतली ती आमी घेता. हे पवित्र देणे घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्याच एकाच अगणित देव सैमान वांटू दिताय. तशेंच तामन आसतना तुजो मोग नियाळून सासणाच्या जिविताची खात्री आमकां मेळूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्वरात आहे वार्ता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सरपदवीदारान शास्त्रांचे देवा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम काळात तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्तद भजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शराती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो तो आनीक मरो ना, पूण शासनाक जिवो आसा. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 Tobargaso, Sorvesvor tu, povit, 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 Tobargaso, Sorvesvor tu, Sorgani, Sonsar, Volea, बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेरी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हाजी कूड तुमचे बसात समोर पुंची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दील वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात म्हणजे रक्ताची कांस नवे आनी सासणी करचे रोगत. पातकेचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबरताचो गूट परगुटुया. Mielo, Jezu dziwon celo, Jezu nowienie telo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. ह्यो जिविताचो उंडो आनी सरुणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रोगाच्यो ते रामान समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराक तुमचे विस्तारले जेजू पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फिलीप आमचे बिशेवा, सिमी आमच्या आदारी बिश्पान सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडून पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावनेची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टागुतीन मेल्ल्यान समजता
तुझे पोट जोडीत मुखामोड पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हांगा एकठांय आसलेल्या वेदी भोंवतणी जमलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटेन वांटूक येतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी कोरमारी देवाचे आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून दवडूत आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटून ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र तुझें राज मुखायो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो क्रॉस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक मोक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां दिवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां दिवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या आमी बरमशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय कित्याक रजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या वार्ताचेर दिश्ट घाल आनी जे कुशे परवणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दी. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती. वस्तो जेजू बापान धाडलेलो सोरवंडार देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर बाबार्थ देवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटा. हे ताच्या जेवणांत आतां वांटूक घेतली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोंब्यांच्या वेळार गायन गावया. सुर्गी उंडो जेजून दिलो D40 पान 60 आनी 9 D40 पेज 69. सुर्गी उंडो जेजून दिलो आमकां वचलो Jesu, we give to you,
प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमचे मोगाल बाप्पा, आमची सोडवण समरोमून आमी तुका घोव उडो आनी दाखा सोरो भेटयले आनी तुवें पोत्तून तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ले जेजूची कूड आनी रोगत आमकां दिली. हे जेवणा उद्देशी सासणाच्या जिविताची खात्री आमकां लाभूय हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आज 3:30 वरांचेर डिकन शाल्डनाची यात्मीकपणाची संस्कारणी सी कॅथिड्रल हांगा. फाल्यां भाव भयणीनो मायाचो म्हयनो सुरू जाता. फाल्यां मायाची पयली आनीक जुजे वावराडी सेंट जोझफ द वर्कर ही परब आमी संभ्रमता. सगळे वावराडेंचो आमी उगडास करता. फाल्यां आमी आमचे मोटरां मोटरसायकली पिकअप टेम्पोज सगळे आमच्या लागीं आहा ती वाहनां तांचेर आशिर्वाद मागतले हांव. सकाळीं 6:30 वरांचे मीस जातूच हिंगा इगोर्जेंतूच धाकटी रीत करतले हांव आशिर्वादाची आनी मागीर थंय वचून आमी आशिर्वाद घालतले हांव. तशेंच 7:30 फाल्यां सिदाद दे गोवा टॅक्सी ऑपरेटर्स तांणी मीस भेटयला. सगळे टॅक्सीवाले एकठांय जावन आमच्या गांवांत आसलेले सगळे टॅक्सीवाल्यांक आमी देवा लागीं आदार मागुया, आपल्या वावरांत सुफळाय मागुया. 7:30 मीस जातूच आमी उरिल्ली कार्स टॅक्सीज आनी तशेंच मोटरसायकली तांचेर आशिर्वाद मागतले. आमी बरे भाशेन त्यो पाक करच्यो म्हूण मागता. सगळे एकीच कडेन आसल्यार आमच्यांनी लागींच भोंवन आशिर्वाद घालूं येता. तशेंच फाल्यां आमचो तियात्र फेस्टिवल 3 दीस. पयलो फाल्यां 5 आनी 2 12 म्हूण हो तियात्र. मागीर फ्रांसीस de तुवें आनी मागीर रोज फन्स आमी येवया आनीक तातूंत मांडो घेवया आनी सगळीं सांगाताक बराबर थोडो वेळ सारुया. आमी धाकटी आयमोरी करतले हांव, धाकटें मागणें करतले हांव आनीक तियात्राक सुरवात दितले हांव. उपकार करून येयात. म्हाका कित्याक पडलां अशें म्हणिनाकात, बरें जायना. म्हाका कितें म्हणलां गरजेचें न्हय. आनी आमी हो तियात्र पयशे करूंक हाडिना. आतां तुमी जाणात जायते कडेन तुमी वयतात, तियात्र करून फायदो ना. फायदो म्हूण येना आतां भोव करून तियात्रांक. देखून आतां तांणी हावजी सुरू केल्यात. 1000 एक हावजी आनीक इनाम 1000 10 लाख शाश्टी अशें कॉमेस केला ताणें. देखून तें बंद केलां आतां गोवोरमेंटान. आमी हांगा एकठांय जाता एक फामील कशी. जायते फावटी तियात्रिस्तांक स्नॅक्स, चाव, जेवण, उदक सगळें दिवंक जाय आनी ते भायर तांचे पयशे. इट इज डिफिकल्ट. आमचे थोडे जायते फावटी तिकेटी खपतात. समजा 200-250 तिकेटी गेल्यो. तियात्रिस्ताक 50,000 40 आनी 5,000 फारीक करूंक जाय. ते भायर तांचें जेवण, ते भायर तांचे स्नॅक्स, उदक, चाव सगळें तिंगा दिवंक जाय. आनी भोव करून तालिगांव येयले म्हणटच ते रावतात, तो समजतात फादर जेवण दितलो आमकां. म्हणटच आमी येवचें. येयात तूं येयले म्हणटच. इट इज नॉट फॉर मनी मेकींग. इट इज नॉट फॉर एनी प्रॉफीट टू द चर्च. इट इज जस्ट टायम टू बी टुगेदर. आनी तुमी आसलीं आनी तुमच्या तोंडार हांसो, तुमी सगळीं बरे भाशेन बसलीं, हें पुरो. हेज्यान पोट भरता. इट इज वर्थ मोर दॅन मनी, मोर दॅन वॉट एवर मनी दॅट वी गेट. दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. येयात सगळीं वांटो घेवया. 7:30 वरांचेर वेळार पावल्यार वेळार कॉमेस करूं येता. तुमी येवचें म्हणून मागता. हितूनूय दीस आनी आमी जायते सॅक्रिफायस करता. वचना फाल्यां कितलींच फंक्शनां आहात, आमी खंय वचना. तशेंच सेकेंड म्हाका 2 फंक्शनां आहात. सेकेंड शाश्टी ब्लेसींग ऑफ ए न्यू चॅपल. आमी हांगा पयशे दिल्यात तांकां
कितले पयशे एकठांय केल्ले ताणी स्पेशल थँक्स लेटर धाडल्या पादविकार देव बरें करूं म्हूण आनी यो म्हूण म्हाका कपेलाची उक्तावणी फाल्यां वचूंक जायना म्हणटच उपकार करून तुमी येवचें आनी वांटो घेवचो थँक्यू सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सो पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार. शेवटाचे गायन गावया टी 21 पान 213 टी 21 पेज 213. जगात आमची आदारी तूं सगल्याक आमकां दोर्सा वाडू बेसांव घाली दोराव्या सोकोशांतली सदांच दिवार बेसांव घाली दोराव्या सोकोशांतली दिवार perpetucur sairi ami tuci oskotburgi gotagi devai amka tujani samar sodan perpetucur sairi ami tuci oskotburgi gotagi devai amka